बागीवन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. देवाक आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताचे बापाक वाकाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली आनी असो आमकां जिवो बरवसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावं नजो तसलें, सारकें निश्कळंक, कदींच बावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवून निमाण्या काळार उगडापी जायसोर तुमच्या भावार्थ वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो उगोत जिन्साची उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. हे परी जशें विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचे अदीक उंच मोल गमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगडटात आनी तुमच्या भावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पूर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरपी, ताचेर संतोशात ताणी ती नियाळची. जबाब. सर्वेस्पूर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचे दायज आपले पोरजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वांचे तिका बोल दाखयता. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार सासनांक स्थापून दिता. पवित्र ओचित ताचें नांव. ताची वाखाणी तोखता नितिकाळी. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब.
मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो ना. तूं आज्ञा तर जाणोय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोतीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुजे बापाक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंटावलो आनी दुखाबुरीत जावन कोरसोडलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे बिरेळांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थोटाकले आनी एकामेकांक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून ताचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, गिरेस्तकाय सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. नियाळाक आदार. आयज संवसारांत जल्माक येतोच जावं तीं ल्हान व्हड, जाणटीं, म्हातारीं, सगळ्यांक गिरेस्तकाय जाय दिसता. गिरेस्तकाय आसप हें वायट न्हय. कांय पावटी गिरेस्तकाय लागून आमी जायते जाणांक त्रास करता. थोडे पावटी जिवेशी मारता. कोणाक कसो खाला उडोवंक जाय, दुडवांची आशा दाखोवंक जाय हें आमी आमच्या मनान चिंतता. गिरेस्त फकत दुडवांनी आसूंक जाय अशें न्हय, पूण बरें चिंतप, एकामेकाक लागीं बरे तरेन वागूंक, गरज आसा तेन्ना दुसऱ्यांक आदार दिवप, ही व्हड गिरेस्तकाय सगळ्यांच्या जिवितान. आयज काळ कोणाचें पडोन वचना. सगळीं आपल्याच स्वार्थाक लागून जियेतात. जोरी जेजून आमकां सांगलें, सगळीं गिरेस्तकाय सोडात आनी म्हजो पाटलाव करात म्हूण. आमी राजी आसतल्यांव. तेंच तरेन आमकां कोणें म्हणलें, सगळें सोडात, हांव तुमकां दुडू दिता आनी तूं गिरेस्त जातलोय, जाल्यार आमी सगळीं खुशालकायेन दुडवां फाटल्यान धांवतलीं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका तरणाट्याक ताची सगळी गिरेस्तकाय गरीबाक वांटून आपलो पाटलाव कर म्हूण सांगता. तेन्ना हो तरणाटो निराशी जावन परत वता. तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक खूद कठीण. आमी आमची गिरेस्तकाय सोडून दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक फावो, न्हय संवसारी आशाक लागून धांवप. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, संवसारी आशा सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी वावुरया.